कंत्राटदारान बांदकाम अर्देकुटे केल्ल्यान वास्को बस स्टँडाचें काम आडकून पडलां. पायलिंगेचें उरिल्लें काम बेगीनच चालू करून बस स्टँडाचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले, वास्कोचो आमदार आनी कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान सांगले. कदंबाच्या वास्को डेपोच्या क्लिनर आणि चालकाच्या भोवमान सुवाळ्यात कार्लोस आल्मेदा उलयतालो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. वास्कोर म्हणून आणि चेअरमॅन कदंबा म्हणून पूण आखे 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 खूब गोवा चले प्रावड आहे आणि कित्याक लागून प्रावड आमच्या स्टाफान कितें काम केलें, बरें काम केलें. लोक एप्रिशिएट करता आमच्या स्टाफाक, कदंबा स्टाफ, आनी आमचे स्टाफ बरें काम करता. सर, वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल कितें सांग सोदता तूं? वास्कोच्या बस स्टँडचें फायलींग काम जालें भितर. आतां म्हाका ड्रायव्हर हाडून पडटा ड्रायव्हिंग करपाक मातयेन भितर. ते लोकांक दाखोवपाक कोण येताय ड्रायव्हर उदकान ड्रायव्हिंग करता आनी ड्रायव्हर हाडून पण मातयेन ड्रायव्हिंग करपाक टू शो हाव डीप दे गॉन. सर, कितें दिसता कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर काम उरलां? एक्झॅक्ट कितें आहा तें लोकांक कळपाक जाय. ते पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर रीच पेमेंट मायज पावलो, चार कोटी मायज पावलो कॉन्ट्रॅक्टर एज ऑफ टुडे. आतां तो डिस्प्युटींग ही वॉन्ट कोर्ट आहे लास्ट वीक. कितें आमी आतां पकडलो करता. सो टील दॅट नाव नेक्स्ट कितें अशें तुमी रिपेर वर्क बी करतले अशें? ते रिपेर वी वील सी दॅट पॉलिसी स्टार रोड जाता एट लीस्ट दॅट वील डू बाय डिसेंबर. पयलीं सुद्दां आमी ह्या कार्यक्रम जो केलो पळय सत्कार केलो दोग जाणांचो, हे आमच्या चेअरमॅनान केलो आनी हेही फक्त आख्या गोंयकारांक मॅसेज वचपाक आनी आमचे जे कदंबाचे बाकीचे कर्मचारी आहा पळय तांकां एक प्रोत्साहन मेळपाक लागून आमी तांचो सत्कार केलेलो आसा. तेंच्यांनी जी एक ते फेलिसिटेट केलें, तेंच्यांनी जे गोल्ड ऑर्नमेंट जो 1.5 लाखाचे रिटर्न केलेले आसा, ही मॅसेज आख्या गोंयभर देशभर केलेली आसा. हितून जे आमचे लोक जे पॅसेंजर्स भोंवता ट्रॅवल करता पळय तेंच्यांनी बेजिजक म्हणजे आपले कितें म्हणजे कितले म्हारग आपले ऑर्नमेंट्स समज घेवन सुद्दां गेले आनी समज सारले जाल्यार कांय चिंता काय व्यक्त करपाची ना, कित्याक हांगा समज कितें सांडलें जाल्यार हांगा मेळपाक. वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल जायते लोक रस्त्यार देंवतात. कितें तुमी कितें सांग सोदता? खरी परिस्थिती कितें आहा? वास्कोक लागून जायते लोक रस्त्यार देंवता हें तुमी म्हणटा, पूण वास्कोक लागून जायते लिडर एक क्वचित 1-2 लिडर एका उलयता, क्रिटिसायज करता, ते बी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून. सांगचें म्हटल्यार आमच्या वास्कोच्या आमदाराक जो फर्स्ट तेजो ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो वास्को कदंबा बस स्टँड करपाचो आनी तेणी केलो, स्टार्ट केलें आनी फर्स्ट फावंडेशन सुद्दां घातलें आनी काम स्टार्ट केलें. म्हाका सांग, त्या आमदाराक हो प्रोजेक्ट जावपाचो नाका असो आसा, सगळे वास्कोकारांक त्रासान घालपाक जाय असो इनकम्प्लीट सण असो तेजो विचार आसा काय कितें, ही सगळी वेग गजाल आसा. खरोखर सांगचें म्हटल्यार हेच्या फाटल्यान डिफरंट हेतू आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तातूंत आमचें दुर्दैव, वास्कोकारांचें दुर्दैव, आमच्या चेअरमॅनाचें दुर्दैव, किंवा जो प्रोजेक्ट जो गावला पळय जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो बँकरप्ट कॉन्ट्रॅक्टर गावलेलो आसा. हाका हांव गव्हर्मेंटाक कंप्लेन करिना. म्हाका खबर आसा मनोहर भाईन जेन्ना कितलो एफर्ट घातलेलो आसलो, ताका फूल एडवान्स पयशे दिल्लेले आसलेले, मोबिलायजेशन एमावंट दिल्लो आसा. जो मोबिलायजेशन एमावंट एक कंपनीक दिल्लो पळय तो फूल NPA अकाउंटान गेल्लो आसा. हेचो कांयच ना. तरी सुद्दां आमच्या चेअरमॅनान जो 17-18 मिटींग घेवन आतांच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा सुद्दां मिटींग घेवन आयज तो जो 80% पायलिंग केला. आमचो जो कदंबाचो प्रोजेक्ट आहा तो 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, पायलिंगेक आहा तो 20 कोटीचे. भितरले 80% आमचे पायलिंग जाल्लेले आसा. आनी सांगता हे पायलिंग समज कंप्लीट जाले हार्डली 6 म्हयन्या पुरो आमकां ते 1 वरास पुरो आमकां वयले पळय काडपाक. फक्त पायलिंग करपाक त्रास जाता. दीपक बाब, हो बाकीचो जो रिमेनिंग जो पार्ट आहा तो रिपेरिंग जातलो थोड्या दिसांनी? ऑलरेडी आमच्या चेअरमॅनान नोट पुटअप केला आनी आमचो PWD मिनिस्टर पावसकारान तेणी सांगला आपूण प्रायोरिटीचे. म्हाका दिसता हो पावस सोंपता की रोखडेंच आमचें काम स्टार्ट जातलें. जो जितलो रोड तुमी पळयता पळय तो जो मेन आमचो बस स्टँड स्टार्ट जायना हांगा हो जो रोड आसा तो फूल हॉटमिक्स जातलो आनी हांगा लोकांक जे त्रास सद्या जाता पळय ते येता ते